जालें परवाचे दिसा राती कडेन एकदम पाणी भरलें भितर आनी म्हाका खबर ना इतकें पाणी भरतलें म्हणून थोडें शेत नांगरपाचें आसलें म्हणून हांवें दवरलेलो ट्रॅक्टर थिंसर हा. आनी अदमास नासलो इतकें उदक भरतलें म्हणून एग्रीकल्चराक कळोंक ना एग्रीकल्चराक हेका फायराक कळयलां फायर म्हणटा आमी इतको मनीस धाडटा म्हणपाक लागले फोन हा. करून अजून तेंच्यांनी मनीस धाडूंक ना काल तांकां हांवें कळयलां हां. तेंच्यांनी अजून फोन करूंक ना म्हाका लॉस जाता म्हणजे आतां फायरा कडसून नाल्यार पंचायती कडसून पंचायत ती आतां एप्लिकेशनय घेयना ती हांव कोरगांवचो आनी ट्रॅक्टर बुडला म्हाजो मांद्र्यान बुडला हां. मांद्र्याचें म्हणटा तूं कोरगांवान वच आनी कोरगांवाचें म्हणटा तूं मांद्र्यान वच म्हणटात अरे बाबा. तशें म्हणटात. नमस्कार. सध्या कंटिन्यू जो पावस लागला आणि खूपशा जाग्यार फ्लड सिच्युएशन निर्माण झालेले असतात. काही जाग्यार जे शेत आसा ते पाण्या उदका खाला गेल्लेले असतात आणि काही शेतकऱ्यांचे जे शेत आसा सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले असतात ते खूप उदीक भरल्या कारणान हांगाय खूप उदीक भरलेले आता सध्या खंय तरी पाणी वयता पूण खंय तरी शेतकऱ्यांक ह्या फावटी खूप लुकसाण जावं शकता अशी सध्या आयकपाक येता. एकंदर पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघान ह्या दोन्ही मतदारसंघान आणि त्याचबरोबर पेडणे तालुक्यान आणि गोंयभरान जे कंटिन्यू जो पावस लागल्या आयज रेड अलर्ट आसा आणि अशें जर पावस जर लागत जाल्यार खुबशे शेतकऱ्यांचे जे पीक आसा भात पीक आसा ते सध्या लुकसाण जावं शकता आणि शेतकऱ्यांक खंय तरी मदत करचे अशे शेतकरी सरकारा कडेन मागणी करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.